Makin negeri seperti kami akan dihidup atanya macam mana भाव भयणांनी एकराची कशें केला सायबा आमी तुजे लागीं भावार्थान मागला हे वेळार जेजू लागीं आमच्या पासत विनंती कर सायबा आनी सगल्या स्वादांनी सगळे जाग्यार पावस लावूं शकता हें आमी मागता ह्याच आमच्या सुनेचे
सांगता. आतां तुमी भायर काडपाक कारण कितें 15 वर्सां पयलें आतां तुमी म्हणून भायर काडटाले 15 वर्सां पयलें म्हजी आसा आनी आतां तुमी भायर काड जाय पास पडला आनी आतां कितें जालें जाणा तूं हांव थोडें शेत रोयता शेत रोयता मरे आनीक शेतां पास ना जायन तोरो व्हेलो सारको सुकवला आनी 2-3 टँकर हाडले आनी उदक घायलें माझी आतां थिंगा एक सोलराचो मरे एक बरो फ्रेंड गेलो आपणाक उदक घायलें म्हण लागलो आनी सोलरा उदक घालपाक ते कडेन पायप ना जाली हांवें 3 पायपां मुगेली अरेंज केली आनी सोलरा पायप हाडली आनी माझी 10-15 जालो 15 जालो आनी तेरो आसतना मला इतलें शेतांनी रोवपा नाका अशें आनी तेरो आसतना आतां शिकिता आनी देखून शिकपाक गेलो चोय आनी तुका कितें जाता आतां विस्वास सगलो हय पासाची विस्वास आहा म्हाका जोडटलो म्हळ्यार एक आतां कितें जालां लोक आमगेलो क्रिस्तांव लोक एकामेकाक हेल्प करूं कित्याक आमगे देवाक आमचो राग येयला दिसता म्हाका अशें एकामेकाक पावनाय तूं कितें करता तो चोयता एकामेकाक आदार दिवपाचो आज गोंयांत कितें घडटा तें आनी सोंसपाचें न्ही तेका लागून देवाकूय आमचो राग येयला अशें दिसता म्हाका एकामेकाक पावनाय आमचो गोंयकार लोक नांव कितें पावल फेर्नांडीस. आयज आमी आख्याच दवंडेकारांनी सातांतोनी भायर काडला पावसाक लागून आनी आमकां खरेंच सातांतोनीचेर भावार्थ आसा. आमचे आदले पासून मनीस आमचे मोरोन गेले ते आमकां कपेलाशीं घेवन कांता बी म्हणटाले सातांतोनयाचे पावस घाल सांचे म्हूण आनीक रोखडोच पावस पडटालो तांचो आमकां उगडास आयलो आनीक आयज आमी सातांतोनी भायर काडलो बरे भाशेन मागणें करून आमी सातांतोनीचो तेस केलो मांडावळी करून आनी सायबिणीचो तेसूय आमी केलो आनी आमकां खरेंच भावार्थ आसा सातांतोन आमचें मागणें जेजू लागीं घालतलो बापाशी घालतलो आनीक आमकां भरपूर पावस दितलो म्हूण आमकां भावार्थ आसा. नांव सांग. नांव नांव तुवें नांव म्हजें नांव फातीस क्रास्टो हांव दोंड्या वयलो.